Sergi undo Jezun dillo Amkaslo pavonaslo Sergi undo Jezun dillo Amkaslo pavonaslo आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक बुकेक पावलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक बुकेक पावलो ये जेजू आत्मो तुका घेवंक रावता आत्मो तुका घेवंक रावता ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता आत्मो तुका घेवंक रावता सर्गीं जेवण जेजू दिता आपली कुडमां समर्पिता सर्गीं जेवण जेजू दिता आपली कुडमां समर्पिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशांक गावूंक दिता देवा मेंढरो आपूण जाता आमा मनशांक गावूंक दिता घेवंक रावता आत्मो तुका घेवंक रावता आत्मो तुका घेवंक रावता आत्मो तुका घेवंक रावता ये जेजू बेगीन तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता आनीक एक सांजे मोगाळा जेजू ह्या सर्गीच्या उंड्यान आमी भितर रिकून आमच्या सोम्या देवाक परनिपाट आनी नमस्कार करूंक आमी हाजीर जाल्या सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान आनी सगले सुक्तेन खरो जिवो देव तूं एकटोच म्हणून आमी मानून घेता ह्या सर्गीच्या उंड्याक सांगात दिवंक आमी धांवून आयल्या ये जेजू आमचे मदें आमचे बराबर आमचे सवें आमचे सांगाता ये जेजू आमचे भितर आमचे भायर ये जेजू आमचे वयर आमचे खाला जेजू ये आमचे मुखार आमचे फाटल्यान आनी सगळे आमचे कुशीक
ह्या भोव पवित्र संस्कारान तूं खरेपणी हाजीर जालाय म्हूण दुनिया आमी मानून घेता. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या बळान आनी सगळे सोबतेन दुनिया आमची मान खोल बागावन आमी तुका नमस्कार आनी पोरनिपाट करता. ये जेसू, तूं आयलोय तेन्ना आंकवार मारयेन तुका आपल्या कुसव्यान सांबाळलो, तुका मानून घेतलो. ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजे सवें तुज्या उतरा परमणी. ही उतरां म्हणून आंकवार मारीन ह्या आख्या संवसाराचो सोडवंडार हाजीर केलो. आयज जेजू तुज्या पांयाशी आमी आयल्या तेन्ना आमचे बागेंत आंकवार मारयेचे बराबर आमी येता. तुका घेतलेली आंकवार मारया, तुका पोसलोली आंकवार मारया, तुका वाडयलोली आंकवार मारया. संवसाराचें पाप काडूंक देवाच्या मेंढऱ्याक हाजीर केलोली आंकवार मारया. तिचे सांग आतां दुनिया तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करून आमचें जिवीत तुजे मुखार दवरूंक आमी आयल्या. ह्या वेळार मारयेचे विनवणेन सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां सगल्यांक निवार म्हूण, वाटाय म्हूण आमी मागूंक आयल्या. आमकांच तुजे मुखार दवरूंक आयल्या. ह्या पासत दुनिया ह्या वेळार तुजेर नदर दवरून ह्या संवसाराचें वायट विघ्न जें आमकां सतायता, आमकां ओडटा, आमकां खाला उडयता, तें तुज्या पांयाशी आमी दवरता. वी सरेंडर टू यू लॉर्ड and we place at your feet all that troubles us, all the evil ways that tempt us, that bring us down. तूं एकलोच आमचो समी, आमचो दोनी. जण एकलो आमी ह्या वेळार हें सगळें वायट संवसाराचें जें आमकां सतायता तें जेजूच्या पांयाशी दवरुया. आमची नदर भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूचेर आसूं दी. न्हीच फकत संवसाराचें वायट, पूण आमच्या खासगी जिविताचें वायट जें आमकां परतून परतून खाला उडयता, परतून परतून वायटाचे वाटेन व्हरता. ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी हाडुया.
स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ जहाँ है हरियाली वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा जहाँ दिव्य सत्य की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला जहाँ दिव्य सत की छाया वहाँ मुझे तू लिए चला है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू ये चला जहाँ नहीं है डर कोई वहाँ मुझे तू लिए चला तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा तू है स्वामी तू चरवा निगाह मुझ पे तेरी सदा जेजू ह्या वेळार तूं खरेपणी आमचे मदीं हाजीर आसाय म्हूण आमी सत मानता वी बिलीव इन योर रियल एंड ट्रू प्रेझन्स अमंगस्ट अस तुका जाय तें आमचे सगळें ह्या वेळार कर तुका जाय आमकां हात लावूंक आमकां हात लाय
तुका जाय आमकां पेकूंक आमकां पेकूय. तुका जाय जेजू आमकां भोगसूंक आमकां भोगोस. तुका जाय आमकां वाडोवंक आमकां वाडोय जेजू. आमची मोगाळ माये, आमचे मोगाळ माये वरवीं तूं आमकां जाय तें शिकयताय, जाय तो संदेश दिताय. आनी आयच्या दिसाक खेरीत भाशेन आमचे फातिमाचे सायबिणीक आमी वंदिता तेन्ना हो ल्हानसो संदेश ह्या आंकवार मरेच्या दिसण्या विशीं आमचे मुखार आमी दवरता. Hello, I'm Father James Kubicki, and today is the anniversary of our Blessed Mother's last appearance at Fatima, Portugal in the year 1917. She had predicted that on this day a great miracle would be seen, and so it was. Do you remember what that miracle was? Here's what happened according to a book by John Hafford entitled Meet the Witnesses of the Miracle of the Sun. Quote, "A light of extraordinary power was seen over a radius of more than 20 miles, like fireworks, sending off great shafts of colored light which tinted objects on the ground. It plummeted toward the earth after several minutes, looking so near that tens of thousands of witnesses thought it was the end of the world. The great ball of fire stopped just as it was about to crash upon the earth and returned into the sky. It came from and went back to the location of the sun, so that those who saw it actually thought it was the sun. The place where this occurred, which had been drenched by several hours of constant rain, suddenly dried within a matter of minutes. Tens of thousands of people of all classes and of various religions, and even atheists in an area of about 600 square miles, witnessed the event." End quote. I'm always amazed that so few people know about this event that was reported on the front page of the Portuguese newspapers of the time. And I hope that knowing more about it will lead people to respond to our Blessed Mother's request that we pray the Rosary every day. ह्या वेळार आमची नदर जेजूचेर आसूं दी. हो नियाळ खेरीत भाशेन आमी करता आसतना हांव आंकवार मारेक आमचे बराबर घेवया. तिणें दिल्लो संदेश संवसार वाटावपाक, संवसार पवित्र करूंक जेजूचेर आमची नदर दवरून आमी नियाळ करुया. काय बरें गायन आमी गायलां. तू है स्वामी, तू है चरवा, निगाह है तुझ पे मेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली, वहाँ तू मुझे लिए चला. तू है स्वामी, तू चरवा, तू आमचो स्वामी, तू आमकां राखताय, तू आमकां चोरयताय. जूय हिरवें हिरवें आसा थंय आमकां तूं व्हरताय सोम्या. मारयेन 1917 वर्सा हेंच भुरग्यांक सांगलें, म्हज्या पुता खातीर तुमी वावरात, मागणें करात, पातकी जिवीत सोडून दियात, तुमच्यो वाटो बदलात. जेजूनय तेंच मागलें. हिरवे हिरवे जहाँ जूय आसा थंय आमकां व्हरूंक मारयेन येवशिलें. आयज संवसाराक बोबाड पडला. वन वर्ल्ड ऑर्डर, इल्युमिनाती म्हणटात तांणी
संवसाराचो सगळोच अधिकार आपल्या हातांत धरूंक चिंतला अशें आमकां आयकूंक येता. मारीन एका वेळार हेंच झूज मांडलेले. रूस आतां आमी म्हणटात सोवियत रिपब्लीक जावन आसले. सगळेंच आड देवाच्या तत्वांचेर, जेजून दिल्ले शिकवणीचेर ते वावुरताले. कम्युनिजम, it was spreading, it was in demand, it was a thought process. आमचे इंडियेकूय पावले. कोलकाता, केरला, जंय शिकपी लोक आसलो तांचे मदें चड ते. आज परतून एकदां आमकां आव्हान, इट्स अ चॅलेंज फॉर अस. मारी आमकां परतून जागृत करता. झुजात ह्या सैतानाच्या वावराचेर तुमी झुजात. मागण्यांत गोठ रावात, मागण्यांत तीर रावात, मागणें तुमचें हातयार करात. दर एक तेर्साचे मागणें तुमी करतात तेन्ना जेजूचे सोडवणेचो इतिहास आमी नियाळटाव म्हूण मारिया आमकां उगडास करता. दर एक नमान आमी म्हणटाव तेन्ना आमकांच कुरपेन मारये भाशेन आमी भरताव. आमी म्हणटा आमचे ताळणेंत पडूं दिवनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. ताळणी आमचेर येता. आमकां सगल्यांक आपल्या सगल्या they want to make us bondage. They want to bind us into one world order. हाका लागून जायते मनीस, जायते फुडारी वावुरतात. आमी ह्या सैतानाच्या चोपक्याक सांपडना जावं. मागण्यांत तीर रावंक सायबा आमकां कृपा दी. उदीक आनी उदीक आमचें जिवीत तोसुल्लें जावं. उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितान कोश्ट, त्रास, दुसरे आमच्या जिवितान चिंतना आमकां भारान येतात. दुसरो आमकां नाडटा. सैताना भाशेन आमकां ताळणीत घालता तेन्ना आमी झुजूक जैतिवंत आमी जावंक. आमी तुजो आलाशिरो हो वेळ आनी तुजी कृपा आमकां मागता. देवाच्या पुताक मनशा सैम दिवच्या, मनशाच्या तारकात घेवंक तुज्या कुसम्यान. देव तुका विस्ता, तूं कबूल आसाय. हांव देवाची जागो, तुवें सांगलाय तशें म्हजे सोबे. मोगाल जेसू, एक तरणाटो कसो हांव म्हज्या जिवितान जायतीं झुजां झुजता. घोडे ती व्हड झुजां आसत वो बारीकशी. जायतीं झुजां पयले फावटी झुजता. The problems I face for the first time. भियेता हांव खूब. कितें करूं, कशें करूं, कोणाचो आदार घेवं, सारकें कोत्ता काय हांव. सारक्या मार्गार सावन हांव चलता काय. एक मोड आलोल्या दोरयान
दोऱ्यांतलें होडें कशें हांव हालतां आनी ह्या वादळाक चोयन हांव भियेतां. तेन्ना म्हाका तुवें म्हणलेलीं उतरांचो उगडास येता. ओस्तोरी हो आसा तुजो पूत. आनी मागीर तूं शिशाक म्हणटा ही आसा तुजी आवय. आनी तुजे आवयची ही उतरां फातिमा सायबिणीची. यू आर नॉट अलोन माय चायल्ड and you must not be sad. I will be with you always, and my immaculate heart will be your comfort and the way which will lead you to God. Bo mogala mai एक मोगाल आवय तूं. म्हजी विनवणी सदांच देवा लागीं वो म्हज्या मागणे सदांच देवा लागीं पावोंक तूं विनवणी कोता. एक आवय कशी म्हाका सांबाळटा. एक आवय कशी म्हाका सदांच बऱ्या मार्गार चलोवंक तूं आदार दिता. तुजे विणवणेन जें कितें हांव मागलां तें म्हाका सदांच फावो जालां. हांवें मागलोलो आदार सवकार म्हजी भिरांत पयस करूंक, म्हज्या जिवितान वादळ येता ते सुटावे करूंक हांवें सदांच तुजो आदार मागला. हाका लागून आयच्या ह्या सोबीत दिसाक हांव तुका दिनवासूंक सोदतां माई. म्हजी मागणी सदांच देवाताय पावंक तुजी विनवणी आसूं दी. तुजो पुजातलो दुखीचो मनीस आनी आत्मो तुजो दुखीच्या बाद्याक विदलोलो जातलो. कबूल आसाय हांव देवाची चाकोन तुवें सांगलाय तशें म्हजी सवें घडो. हांव देवाची चाकोन तुवें सांगलाय तशें म्हजी सवें घडो. Lord, when Mother Mary appeared to those three little children in Fatima, the world was in turmoil. People lived in sin, the sin of following ideals, of worshipping ideals, and not worshipping you. Man had gone to such extreme levels. There were wars, there was unrest everywhere.
Today, 100 years later, we can still see those things in our society. And sometimes that makes us scared, that makes us despair because of the sins of the whole world. So if I forget about that and I come back to my life, I don't think I am any better. There are a lot of times where I am a hypocrite. Then what to do? Mother Mary told those 3 children, pray much and make sacrifices for sinners. For many souls go to hell because there is no one to make sacrifices for them. She said, pray much. What is my prayer today? Is my time of prayer coming with a long list of things that I want for myself? Because I'm so concerned with how my life is going, with the things that I need to complete, with the things that are stressing me out. I do not pray for others. Mother Mary said to make sacrifices. Today we are in a culture which tells us to think about yourself, make yourself a priority, take care of yourself, and sometimes that is taken to extremes, that we are not ready to bear even the slightest discomfort. Saint Don Bosco says, your sacrifice should be in your diligence in doing your duties and putting up with the annoyance of others. Am I diligent in my duties? Am I patient with others? Do I take these opportunities to offer up sacrifices for the souls of others, to ask for mercy for the world? Mother Mary's main message was not to make us despair about the condition of the world, but rather to turn to the mercy of God. And for that, we need to pray and make sacrifices. Am I ready to forget myself and make sacrifices for others and pray for others? Am I ready to put my life in order and help others do the same, lovingly and mercifully, so that the world can be a better place? तुझ्या बाळका इजिप्तात पडून वच वेगी वेगी परदेसांची तुको बुलासार हांव देवाची जागो तुवें सांगलाय तशें
in 1917, the Virgin Mary appeared to 3 shepherd children near Fatima, Portugal. She spoke to them for several months, resulting in a miraculous vision seen by many. As we have seen in this video before. During many of the visions of the Blessed Mother, she spoke to the children and gave them instructions, often encouraging them to pray. Her words were at times comforting, but also challenging, giving the children and the world the great task of praying for peace. And there was one message that clearly shows a motherly heart, desiring to give peace and comfort to the suffering. And she says, "Are you suffering a great deal? Don't lose heart. I will never forsake you. My Immaculate Heart will be your refuge and the way that will lead you to God." Today, let us offer our Lord all our suffering, all our problems, all our trials we encounter during the day, for the conversion of sinners and in reparation for the sins committed against the Immaculate Heart of Mary, as Our Lady specifically requested. Let us do our best whenever anything happens that we don't like, that we can't avoid, to accept it as our daily cross and offer it up for the conversion of sinners. We can do this for our own loved ones whose soul seem to be in danger. As Saint John Paul II taught, if they won't do penance for their sins, do it for them. In this way, we will be joining with the angels in spiritual warfare for the salvation of souls. And we will be growing in holiness and bringing down the blessing of peace on our families, our country, our church, and the world. बापाच्या कामात आपले मन लावून तुझो पूत जेजू जीव जाल्याक रावून तुका दूख दितलो तूं कबूल आसाय. देवाची जागून तुवें सांगलाय तशें म्हजें सगळें Goro, ao devaci zakon, tuwe samaj doši, Boži sowe goro. Oi, ao devaci zakon, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे.
तुझें उतर दुनिया ह्या वेळार आमचे लागीं उलय. आमच्या काळजा मनाची दारां आमी उक्तीं करता तुझें उतर घेवन. जायत्यो वस्तू आमकां समजनात ह्या संवसाराच्यो. जायती दूख कश्ट त्रास आमकां ताची म्हायतीच ना. जायतें लिपून रावलेलें वायट विघ्न जें आमचेर आयलोलें आसा आनी येता आमकां तें दिसना. तुज्या उतरान दुनिया ह्या वेळार आमची मनां उजवाडाय. Jesus denounces Pharisees and lawyers. But woe to you, Pharisees! For you tithe mint and rue and herbs of all kinds, and neglect justice and the love of God. It is these you ought to have practiced, without neglecting the others. Woe to you, Pharisees! For you love to have the seat of honor in the synagogues, and to be greeted with respect in the marketplaces. Woe to you! For you are like unmarked graves, and people walk over them without realizing it. One of the lawyers answered him, Teacher, when you say these things, you insult us too. And he said, Woe also to you, lawyers, for you load people with burdens hard to bear, and you yourselves do not lift a finger to ease them. Woe to you, तुमचें कोटा. जेसू खोर उतरां तुमचें कोटा. ही उतरां आयकून दुनिया म्हाका फावो करिनाका म्हूण हांव मागतां. कित्याक तुजो आशिर्वाद घेवंक हांव आशिल्लो. तरी आसतना दुनिया मानून घेता ओय ह्या संवसारान वायट आसा. ह्या संवसारान ताळणी आसा. ह्या संवसारान पातोक आसा. ओय दुनिया मानून घेता हांव जरी तर ह्या पातकांक ताळण्यांक सांपडलो जाल्यार कोठा म्हजें. ओय दुनिया मानून घेता देवाच्यो वाटो सांडून हांव संवसारी वाटांनी चलूंक लागलो जाल्यार कोठा म्हजें. ओय दुनिया मानून घेता म्हजी चूक म्हाका दिसती पडटा आसतनाय ती मानून घेनासतना हांव त्याच वायटान त्याच चिखलान त्याच मेळान लढत रावता जाल्यार कोठा म्हजें. ओय दुनिया हांव मानून घेता ह्या संवसारान फटोवपाच्यो पदव्यो आसात. फटोवपाचे मनीस आसात. फटोवपाच्यो वस्तू आसात. तांकां लोबदोन दुडवांचे आशेक नामनेचे आशेक धादूसपणाचे आशेक हांव लोबदलो जाल्यार कोठा म्हजें. वय दुनिया हांव मानून घेता देंवचाराच्या ताळण्यांत पडून थंयच बुडून जरी तर हांव रावलो पातकान हांव पडलां तेन्ना पातकांतलो भायर सरूंक म्हाका सोयेक आसा. बोगसणें जोडूंक म्हाका सोयेक आसा हें विसरून पोताची बेपर्वा करून हांव आसा त्याच पातकान रावलो जाल्यार कोठा म्हजें. वो तुमी जेसू आमी असोक्त आनी ह्यो सोगतायेन आमी पडूंक शकता.
We are vulnerable people and we easily fall. आमच्या बळाचेर दुनिया कांयच जायना. आमचे चोस्तोंगी आमच्यान आमकां साल्वार करूंक जायना. Yes, Lord, we are weak people. We cannot save ourselves on our own. आमी कितल्योय बऱ्यो वस्तू करूं, कितल्योय बऱ्यो करण्यो करूं, ह्या आमच्या बऱ्या करण्याक आमकां वाचोवंक कसलीच शक्ती ना. पूण हें सगळें जें आमी करता तें तुका भेटोवंक तूं जरी तर ह्यो आमच्यो बऱ्यो करण्यो मानून घेताय, तूं जरी तर आमच्या बऱ्या करण्याचेर आशिर्वाद घालताय, जाल्यार आमकां हारूंक कोणाच्यान जायना. आमकां हारूंक देंवचाराच्यान जायना. No evil power on this earth can defeat us, Lord, if we stand with you with all our goodness, with all our good works, and with our strong faith in you. जेजू हें करूंक अवघड, कित्याक संवसार ओडटा, मनीस फटयता, संवसाराच्यो वस्तू दिपखायतात. थीर रावंक अवघड. आनी देखूनच पातक ह्या पातकान संवसार बुडला. वायट विघ्न आमचेर आयला. तातूंतली भायर सरूंक सोदता पूण भायर सरूंक शकना. दुनिया थंयच बुडून आसा. देखून आमकां जाय तुजो आदार. आमकां जाय तुजी कृपा. आमकां जाय तुजें बोगसणें. आमकां जाय तुजी घोटाय. आमकां जाय तुजी जाणवाय. आमकां जाय जेजू तुजी माय. आयज जेन्ना आमचे फातिमा सायबिणीचो आमी उगडास करता, तिच्याच उतरांनी दुनिया आमी म्हणूंक सोदता, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, हो आसा हांव सर्वेस्पराचो चाकर. I am the handmaid of the Lord. जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. जेजू, ह्या वेळार आमची सगळी मागणी आमी तुजे मुखार उबारता. तुजो आशिर्वाद मागता, तुजें बोगसणें मागता, तुजी घोटाय मागता. आमकां फावो कर. जण एकलो आमी ह्या वेळार आमची मागणी व्हडल्यान करची ना. जेजूचेर नदर दवर, विश्वास दवर. Let your eyes be set on the most blessed sacrament. Believe, trust in Him, pray. सगळी तुजी मागणी, सगळे तुजे आवंडे, सगळी तुजी चिंतना भोव पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूशीन दवर. आंकवार मारिया आमची आवय आमच्या हाताक धरून आमची मागणी करूंक आमकां शिकोव. Pray much. Jesus I surrender.
surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. आमची सगळी मागणी जेजूच्या पांयाशी दवरया. तो आमकां आशिर्वाद दिवंक येता. ताचो आशिर्वाद सदां तोखता तसलो. ताचो आशिर्वाद सगळी वायटाची पदवी मोडून उडयता. ताचो आशिर्वाद आमकां पेकोवणी दिता. ताचो आशिर्वाद दुसऱ्यांक सोडूंक आमकां पाठयता. प्रेमाच मागणें करात, प्राचीत करात. आख्या संवसारा पासत तें मिटोयात. आमच्या आख्या संवसारा पासत, आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या गांवां पासत आमची सगळी विनंती जेजूच्या पांयाशी उबारुया. जेजू आमचे मागणे आयक. जेजू आमचे मागणे आयक. जेजू आमकां तुज्या वेंगेन दवर. जेजू आमकां हात लाय. जेजू आमकां पेकोय. जेजू आमकां सोडय. आमचे हात आमचे मुखार उक्ते दवरून जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावन बाराबर आमी सगळीं म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजू तूंच म्हजो राय. जेजू तूंच म्हाका जाय. हालेलुया. जेजू तूंच म्हजो राय. जेजू तूंच म्हाका जाय. Jezu, luz mozo Deus. Jezu, luz mozo Deus. Arcanto canto,
cha Jesu soldun diata patkia chia voi somesta mocha gyuktu cha gopa dukha jira sai Aum deva chisa kon tuve sang lai doshe moji sobe goro Aum deva chisa kon tuve sang lai doshe moji sobe goro Aum deva chisa kon tuve sang lai doshe moji sobe goro Aum deva chisa kon tuve sang lai doshe moji sobe